प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 10वी चीट 1 ते 7 पर्यंत. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा ह्या शिवर्तमानान तो आपल्या 12 शिसांक नांवां दिवन तो तांकां विंचून काडटा. आनी भाव भयणीनो तो कितें करता, तो वयर दोंगरार वेता, आख्खी रात मागणें करता, आपल्या बापा लागीं मागता. बापा म्हणटा हें जें तुवें म्हाका काम दिलां ह्या संवसारान सगल्या आमच्या मनशांक सरवण दिवपाक, तें सरवणेचें काम हांव गेल्या उपरांत तें करपाक म्हाका जाय मनीस, म्हाका जाय मनशांची गरज. आनी तो 12 शिसांक विचून काडटा. आनी जेन्ना तो तें आख्खी रात मागणें करता त्या शिसांक तो आपूण हाडटा आनी आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजू तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिवन देंवचार काडपाची आनी सगल्या जिन्साच्या पिड्या रोगांक बरें करपाची तांकां पदवी दिता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलो मरच्या आदीं तो परगोट करतालो देवाचें उतर. तें परगोट करपाचें काम ताणें शिसांक दिवंक नासलें. फकत तांकां काम दिल्लें की दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी वचोन थंयचो तयारी करपाक, जेजूक थंयसर येवपाक, परगोडणी करपाक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू मेलो, पुनरुज्जीवन जालो आनी ज्या लोकांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो त्या मनशांक एक नवो आत्मा मेळ्ळो. हाका इंग्लिशीन म्हणटात बॉर्न अगेन, बॉर्न अन्यू. म्हणजे कितें, जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान भितर सरोंक सोदता, जेन्ना कोणाकूय जेजूच्या राज्यान, देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय तेन्ना जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाय. आनी आमी बातिजमा वरवीं ऑलरेडी आमी जेजूच्या राज्यान आयल्या. पूण बातीज घेतला म्हणजे पुरो न्हय, आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ धरूंक, ताच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक. आनी भाव भयणीनो तेन्ना जेन्ना शीस आसले जेजू मरच्या पयलीं तो ह्या शिसांक दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी धाडटालो आनी फकत तांकां अधिकार दिल्लो देंवचार काडपाक आनी पेकोणी दिवपाक मनशांक. परगोट करपाचें काम आजून दिवंक नासलें, कित्याक तो आजून मरोंक नासलो खुर्सार आनी पवित्र आत्मो आजून आमच्या मदें रावपाक, आमच्या कुडीन रावपाक आजून येवंक नासलो. कित्याक आमी आतां जेन्ना जेजू मरोन पुनरुज्जीवन जावन स्वर्गार वचोन आतां आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कित्याक आतां आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्नाच की आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पूण जेन्ना शीस आसले तांची कूड आजून जावंक नासली पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तें फकत जें जेजून सांगलेलें तयारी करपाक, आपलें परगोडणी करपाक देवाची उतराची, ती तयारी करपाक फकत तांकां धाडलेलें. आनी आतां भाव भयणीनो आमी जावन आसा देवाची भुरगीं. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमकांय गरज, जेन्ना त्या 12 शिसांनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचोन देवाचें उदक परगोट केलें, आतां तें काम केलें म्हणून आमी आतां क्रिस्तांव जाले, आमी आतां देवाक मानता, जेजूक मानता. आनी खूब लोक ह्या संवसारान आसा जो जेजूक वखना, जेजूक तें देवाचें उतर नोको. तें नोको की सोरवंडार ह्या संवसारान 2000 वर्सां पयलीं येवन आमची सोरवण केल्या म्हणून. आनी गरज आमकां हें देवाचें उतर दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी परगोट करपाक आनी लोकांक जो आजुनूय जेजूक वखना तांकां ती सजमणी दिवन देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमचें काम तें. भाव भयणीनो जेन्ना आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आतां नियाळ कोत्ता, आमी इतलेंच आमच्या मनान दवरया की जेजून आमकां हुकूम दिला आपलें उतर, आपलें राज दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी परगोट करपाक. आनी जेन्ना आमी साल्वार जाल्या, आमी देवाचो मोग आमकां फावो जाला,
आतां गरज आमकां तो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या देवाच्या राजान भितर सरपाक परगोड करपाची गरज आमकां देवाचें उतर. आयज खेरीत भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फामिलींनी, आमच्या इग्रोज मातेन जो लोक आमचे भितर आमचे मदें आहा तांकां आमी देवाचें उतर दिवया, देवाची बरी खबर दिवया. आमी पळोवंक जावपाची गरज ना की ती क्रिस्तांव आहात, हिंदू आहा, कसल्याच धर्माचे. तांकां फकत देवाच्या उतराची सजमणी दिवन, देवाचें उतर दिवन तांकां जेजू सवें हाडया आनी तांकां ही एंट्री वो तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी थाराया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दिसावडो येता आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जातलों. सगल्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.